गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंसान परत तकली वयर काडल्या। भलायकी संचालनालयान दिल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत सध्या कोरोनाचे 5 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जाल्यार 57 एक्टिव्ह कोरोना केसींची नोंदणी जाल्या। आताच खंय तरी कोरोना सोंपता अशें दिश्टी पडटालें, पूण खंय तरी आतां कोरोनान परत आपली तकली वयर काडल्या। ताचे खातीर सगळ्यांनी स्वताची काळजी घेवप आनी कोरोनाच्या बाबतींत सादूर रावप। कारण म्हटल्यार आतांच गोंयान एक्टिव्ह केसीस ज्यो आसा त्यो म्हटल्यार 60 आसा, जाल्यार मातशी जरी कोणाक थंडी जाली जाल्यार बेगिनात बेगीन डॉक्टराक वचून मेळचें आनी जे कितें प्रिकॉशन आसतले ते घेवचे। कारण म्हटल्यार जी आमकां पयलीं जशें आमकां सगळे कडेन मास्क घालून भोंवचें पडटालें, तशेंच आतां फुडें सुद्दां म्हाका दिसता मास्क घालून भोंवचें पडटलें। ताचे खातीर आपली स्वताची काळजी स्वता घेवप आनी क्राउड जो आसतलो थंयसर वचप ना। कारण म्हटल्यार कोरोना केन्ना कोणाकूय जावपाक शकता, ताचे खातीर स्वताची काळजी स्वता घेवप आनी कोणाक जोर येता, कोणाक थंडी जाल्या तांचे बरोबर चड करून तांचे वांगडा संपर्क दवरप ना। कारण म्हटल्यार गोंयान तशेंच आख्ख्या देशभरात कोरोना परत आपली तकली वयर काडपाक लागला, जाल्यार सगळ्यांनी स्वताची काळजी घेवप। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर।